नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोंयांत कोविडाच्यो केशी हजारावयर. शुक्रारा नव्या 212 एक्टिव्ह केशींची भर. ओमिक्रॉनाच्या पहिल्या पेशंटाक डिस्चार्ज. मात शाळा कॉलेजीक अजून नवे SOP ना. बीजेपीक तेंको दिवन पश्चाताप. वेंचणुकेक जाहीर सभांचो आवाठ कमी करचो. जॉब खरेदीक सहकारी सोसायटींनी भुरगे घेता रीण. नवें वर्स नवी सकाळ खंय मोगो तृणमुलाची. इयर एंड पंचनामो. मोगो TMCची युती पेडणेकारांक मानवल्ली ना म्हूण मोगो सोडलो. प्रवीण आल्लेकाराचे रजाव. दीपक म्हणटात तळ्यांत मळ्यांत प्रवीणाचें खंय तरी आडकलां म्हूण बीजेपींत. मुख्यमंत्र्याचो पाळी कोठंबी सावन प्रचार सुरू. तिसरे फावट बीजेपीक जिखून साखळेकारांनी इतिहास घडोवचो. मुख्यमंत्र्याक गोंयच्या फुडारपणाक निश्चिंत करचो बीजेपीचो उलो. सालिगांव पेडणे उपरांत मडगांव बीजेपीक धपको. भाई नायकाचें बंड. दिगंबराक वडोवपाची खंय संद गोंयचे बीजेपी फुडाऱ्यांनी वगडायली. भाईचो खंय दिगंबराक उघड तेंको. नव्या वर्सा कोविडाच्या ग्राफाची परत चडटी. तरी नवे आशेन नव्या वर्साचे येवकाराक तयारी. इंटरनॅशनल टुरिस्टांक चाळण. शेजार राज्यांनी कर्फ्यू. देशी टुरिस्टांच्यो झुंड्यो. गोंय बिनधास्त. कपड्यांचेर GST 5% 12% करपाचो निर्णय स्थगीत. GST मंडळाचे बसकेंत निर्णय. बंगाल, छत्तीसगड, गुजरातांतल्यान GST वाडीक जातालो विरोध. गोंयांत कोविडाच्या केशींनी हजारांचो आंकडो परत पार केलो. शुक्रारा नव्या 212 एक्टिव्ह केशींची भर पडली. पॉझिटिव्हिटी रेट 60% म्हऱ्यान. शाळा कॉलेजीं खातीर वेगळे दिशानिर्देश येवपाचे आशिल्ले तांची मात अजून जाग मागना. एके वटेन केशी मोठ्या प्रमाणात वाडल्यात. मात गोंयच्या दर्या देगांचेर पर्यटकांची अफाट गर्दी. शुक्रारा ओमिक्रॉनाच्या पहिल्या पेशंटाक क्वॉरंटायना उपरांत डिस्चार्ज दिलो. राज्यांत RT-PCR टेस्ट करपाक गर्दी. गोंयांतल्या पहिल्या ओमिक्रॉन पेशंटाक क्वॉरंटायना उपरांत डिस्चार्ज मेळ्ळो. मात गोंयांत कोविडाच्यो केशी वेगान वाडटात. 26 तारखेक दिसपट्ट्यो नव्यो केशी 25 आशिल्ले ते 31 212 पावले. एक्टिव्ह केशी 449 वेल्यान 856 जाले. 125% वाड. पॉझिटिव्हिटी रेट 2.33% वेल्यान 6.93%. 3 पट वाडली. रिकवरी रेट 97.80% वेल्यान 97.48%. इतले मजगती सांजे उसराक कळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक्सपर्ट कमिटीन 12वी मेरेनचे ऑफलायन वर्ग 15 दीस फुडें धुकलचे म्हूण टास्क फोर्साक सल्लो दिला. चड करून नव्या दिशानिर्देशा विशीं मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला सोमारा निर्णय जाव येता. म्हटल्यार ते स्कुलाक एक 15 दीस ब्रेक दिवचो म्हणून, कारण हॉलिडे दिवची 15 दीस ऑनलायन घेवचे. फिजिकल क्लासीस घेवच्यो ना 12वी पर्यंत. कॉलेजीक न्हू. तेन्ना ते कॉलेजच्या भुरग्यांचे वॅक्सिनेशन बीन जाल्लें आसा. 12वी पर्यंतच्या भुरग्यांचे फुडले 2 वीक स्कुलाक ब्रेक दिवपाचे. एके वटेन कोविडाचो हुस्को. RT-PCR टेस्टिंग खातीर गर्दी. जाल्यार दुसरे वटेन न्यू इयराक गोंयच्यो दर्यादेगो टुरिस्टांनी फुल्ल्यात. आमी आतां हांगासर कलंगूट आनी बागा बिचाच्या मदीं आहा. तुमकां मुद्दम हांगासर दाखोवपाक हाडलें. हांगासर जाल्यार चित्र जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां खंयच दिसचें ना की हांगासर एक रिस्ट्रिक्शन चालू आहा म्हणून कोविडाची. अशें चित्र दिसतलें तुमकां की हांगासर पॅन्डेमीक सोंपोवन 6 म्हयने वा 1 वर्स जावन गेलां अशें. पण चड चिंता आहा ती हे न्यू इयर हांगासर जातलें. खुबशे ट्युरिस्ट न्यू इयर जाल्या उपरांत
गोंयांचेर कसली परिस्थिती येतली, फुडें आमकां एक न्यू इयर जावन 8 दिसां उपरांत कितें रिजल्ट गोंयान येवपाक शकता कोवीड केसींचे हें चिंतूनच सद्या आंगार कांटो उबो रावता. पण तुमकां मुद्दम दाखोवपा खातीर आमी खंयच्या फेजींतल्यान वयतात दाखोवपा खातीर आमी ह्या बिचाचेर हाडल्या. आमचो वांगडा धीरज गोवेकर आनी ओमकार फळारी ते तुमकां दाखयतले ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान की बिचाचेर सद्या गोंयचे कितें परिस्थिती आहा ती. तुम्ही हे सगळे पिक्चर आतां वयल्यान एरियल व्यू पळयल्लो आसा. मेन सांगपाचें म्हटल्यार एक्सपर्ट कमिटीन जेन्ना फाटली मिटींग घेतलेली तेन्ना क्लियर कट सांगलेलें की 3.5% पॉझिटिव्हिटी रेट जाली की रिस्ट्रिक्शन्स लागू करची पडटली. स्कुलांचेर बंद करपाचे वेळ तर नायट कर्फ्यू रोखडोच सुरू कर म्हणून सांगलेलो, पण तशें व्हडलेशें कांय रिस्ट्रिक्शन गोंया भितर येवंक ना. आतां सद्या आमची कालची पॉझिटिव्हिटी रेट 7.22% आहा आनी तेजे उपरांत हे पिक्चर बिचा वयले पयले उपरांत आनी हे बिचा वयलेच न्हू जर गोंयांत सगळे कडेन क्लब म्हणा डान्स क्लब म्हणा सगळे कडेन हो क्रावड आहा आनी हो क्रावड जेन्ना पळयला तुमी तेजे उपरांत ह्या क्रावडाचे हे न्यू इयराच्या 8 दिसां उपरांत गोंयाचेर कसली भयानक परिस्थिती येवंक शकता ते चिंतपाक सुद्दां शकना. म्हाज्या बरोबर हो रिपोर्ट तुमकां हाडपाक लागले. म्हाजे बरोबर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी आमचो धीरज गोवेकर वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. बीजेपीन मोगोक फक्त वापरून घेतला. तांकां तेंको दिलो ताचो मोगोक पश्चाताप. मोगोची इयर एंड मेगा मिडिया परिशद. कोविड केशी गोंयांत वाडटा. SOP खर करून जाहीर सभांचो आवाठ मर्यादीत करचो. भुरगे सहकारी सोसायटींनी रिणां घेवन खंय सरकारी जॉब विकते घेवंक भोंवतात. बीजेपीत दुखावल्ले कितलेशेच उमेदवार खंय मोगोच्या दारार मारतात. Definitely 101% we are regretting. तांकांच अशें न्ही ज्या ज्या पक्षांनी आमचो फायदो घेतलो तांचे विशय. 2021 मावळटा तसो मगोन वर्साचो राजकीय रिव्ह्यू आणि सरकारच्या कारभाराचो पंचनामो केलो. नवे वर्स नवी सकाळ खंय मगो तृणमूलाची. कोविड केशी गोंयांत वाडटा तेन्ना कोविडाचे SOP पाळून जाहीर सभा कमी प्रमाणात घेवच्यो म्हण मगोची मागणी. पक्षा भितर खंय समानता राखची. इलेक्शन कमिशनाक म्हजी कळकळीची विनंती की खंयच्याय वेळार इलेक्शन आमचें डिक्लेअर जावंक शकता. ह्यो जाहीर सभा ज्यो आसा त्यो कर्टेल करच्यो आनी प्रत्येक पंचायती म्युनिसिपालिटीक वार्ड वायज 100 जाणां वयर सभा घेवपाक दिवच्यो न्हय. इलेक्शन टायमार करचें नाल्यार ताचो गैरफायदा हे गव्हर्मेंटाक घेतली आसा चालू आसा ते. आनी सगळे पक्षांक समानता दिवची. भुरगे सहकारी सोसायटींनी रिणां घेवन सरकारी जॉब विकते घेवंक भोंवता म्हण सुदिनाक हुस्को. जॉब स्कॅमाच्या चवकशीचेर खंय सरकार प्रामाणीक दिसना. कोऑपरेटिव्ह सोसायटींत भुरग्यांनी पर्सनल लोन काडून पयशे काडल्या हेची चवकशी जावपाक जाय. कारण पर्सनल लोन ह्या भुरग्यांनी आतांच कित्याक काडलें कोऑपरेटिव्ह सोसायटीन हेची चवकशी मुखार जावपाक जाय. आनी ही मोगो पक्षाची मागणी आसा. मोगो पक्षान PWD घोटाळो जाला ताचेर CBI इन्क्वायरी मागली. ताचे विशीं मुख्यमंत्र्यान कांयच करूना. फक्त एक कमिटी काडली आनी त्या कमिटीची जी अध्यक्ष आशिल्ली तिची ट्रान्सफर गोंया भायर जाली. IAS ऑफिसर अंकिता आनंद. जे सगळे हेल्थ डिपार्टमेंटा कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा PWD सोसायटीचेर भुरगे आसा ह्या सगळ्यांक आमी जर आमचें सरकार आयलें आमचें आनी TMCचें जाल्यार 101% आमी हांकां गव्हर्मेंट सर्वीस परमनंट बेजीसचेर घेवपाक पळयतले आनी घेतले. प्रवीण झांटये सारखे आनिकूय बीजेपीत दुखावलेले उमेदवार खंय मगोच्या संपर्कात आसात. माकड उड्या मारण्या विशीं आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही ते आधीच नमूद केलं आहे. आता परत एकदा सांगतो, मतदारांना आवाहन करतो की ह्या माकड उड्या मारणाऱ्या लोकांना घरी पाठवा. ऑफकोर्स आमच्या संपर्कात फक्त प्रवीण झांटयेच नाही आहे.
आमच्या संपर्कात खूप जण आहेत जे भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पायाखाली तुडवले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि स्वप्नील तारी. मगो आणि टीएमसीची युती पेडणेकारांक मानवल्ली ना म्हूण मगो सोडचो पडलो म्हूण प्रवीण आल्लेकार मगोंतल्यान भायर सरले उपरांत प्रुडंटा कडेन उलयलो. आल्लेकार बीजेपींत वचपाचे तयारींत. लोकांक खंय पक्ष लागना, प्रवीण लागता. मगोन प्रवीण तळ्यांत मळ्यांत म्हूण सकाळींच जाहीर केल्लें. दीपक ढवळीकार म्हणटा प्रवीणाचें खंय तरी आडकलां म्हूण बीजेपींत. जेव्हा गोवा 1961 मध्ये स्वतंत्र झाला आणि पहिली निवडणूक 1963 मध्ये झाली, त्या पेडणे तालुक्यामध्ये मगो शिवाय केव्हाच कुणीही निवडून आलं नाही. ते आयज जेन्ना हेंच्यांनी जी युती केल्ली टीएमसी कडेन तेन्ना आमकां ना तेंच्यांनी कितें सांगूंक ना आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हेंच्यांनी युती केली म्हणून माझे कार्यकर्ते तशेंच आमचे पेडणेचे सगळे माझे वोटर्स तेंच्यांनी सगळ्यांनी नाराजगी जाली तेंची आनी ते म्हणूंक लागले कितें जेन्ना पळय ही युती केली तेन्नासून आमी तुज्या वांगडा ना, आमी एमजी म्हणून तुज्या वांगडा रावले. आतां ते म्हणटा कितें आतां आमी तुज्या वांगडा प्रवीण म्हणून रावतले. तूं प्रवीण म्हणून तूं फुडें सर, तुज्या वांगडा आमी तुज्या फाटीबा आसतले. म्हाज्या कार्यकर्त्यांक आनी म्हाज्या वोटरांक कितें रायट आहा पळय ते तांकां रायट आहा पळय ते हें घेवन हांव फुडें आयज गेल्लो आहा. आल्लेकार तळ्यात काय मळ्यात. सोमार मेरेन फायनल जातलें म्हण मगोन सकाळींच शिनाल दिल्लें. प्रवीण आल्लेकार सध्या तळ्यात मळ्यात आसा. आमी वाट त्याची पळयना. आमी फाल्यां सांजे पर्यंत फाल्यां न्हिदपरांत सोमार सकाळ पर्यंत आमचें डिसिजन आसतलें कितें तरी. दीपक म्हणटा मगोचे कार्यकर्ते शॉक. प्रवीण खंय ना खंय बरोच आडकला. पूण खंय तरी तो अडकला अशें आमकां आयकूं येतालें. कारण गेल्या 2 वर्सांत ताणें बरें कार्य चालू केल्लें आनी अकस्मात तो कित्याक वता हो एक सगळ्या कार्यकर्ते मदीं पेडणे मतदारसंघांतल्या लोकां मदीं एक प्रश्न आशिल्लो. पूण तेच्या नंतर कळ्ळें आमकां की तो खंय तरी अडकला आनी ताका भायर सरपाक जायना. त्या खातीर ताणें बीजेपीचो मार्ग पत्करलो. तुमकां दिसता की प्रेशर आहा तेंचेर कसलो प्रेशर आसा, खंय तरी अडकला, प्रेशर आसा म्हणून तो गेला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणान बीजेपी वेंचणूक लढटली. ताका सगळ्या मतदारसंघांनी निश्चिंत प्रचाराक धाडपाची जबाबदारी साखळेकारांनी घेवची म्हणून बीजेपी फुडाऱ्यांचो उलो. पाळी कोठंबी मुख्यमंत्र्याचो प्रचार सुरू. साखळे 3रे फावट बीजेपीक जिखोवन इतिहास घडोवचो म्हूण उलो. अच्छे दिन खंय गेले काय विचारतल्यांनी खंय 10 वर्सां आदली परिस्थिती याद करची. 2012 पयलींचो मतदारसंघ याद करात आनी 2012 उपरांतचो मतदारसंघ याद करात. बरेच जाण म्हाका विचारतात खंय गेले काय म्हणून अच्छे दिन. हांव तांकां सांगता बुरे दिन याद करात. ह्या मतदारसंघातले प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर याद करात जाका आमी अमूलाग्र बदल म्हणला. प्रत्येक गावातली ग्रामपंचायत पळयात, प्रत्येक गावातली शाळा पळयात, प्रत्येक गावातले ब्युटिफिकेशन पळयात. प्रत्येक गांवांत म्हाका दिसता फक्त हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता आमी कितें केलां इतकेच लोकांक सांगात. आमी कितें केलां इतकेच लोकांक दाखोवंक जाय. पण तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो इतको खूब मोठो आशिल्लो की म्हाका मुख्यमंत्री पदाचेर व्हरून दवरल्या. त्या बद्दल परत एकदा सगळ्यांक प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वासकयल भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परत एक फावट जावपाक जाय. ह्या मतदारसंघातल्यान जे घडूना ते 3रे फावट भारतीय जनता पार्टीचो आमदार म्हणून तो प्रमोद सावंत जिखून येवपाक जाय आणि त्याची जबाबदारी देवान आशिर्वाद दिला. हांगासर आशिल्ल्या हर एक कार्यकर्त्याची आसा, हर एक बरे मागपाची आसा. सगळे जाण एका मुखार उरया आणि आयच्यान सुरू जाल्ले हो वारे जे आसा ते अख्खे गोंयभर पळोवया अशें तुमच्या सगळ्या लागीं मागता. खंयच्याच राजकीय पार्टीक ह्या गांवा भितर येवपाक दिवं नाकात हें चित्र तुमी उबें करात. ह्या सांखळी मतदारसंघात कारण गोंया भितर ताका सगळ्याक फिरूंक जाय. ज्या वेळाचेर गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून तो निवडणुकेक वयतलो अशा वेळाचेर गोंयभर सगळ्याक ताका फिरूंक जाय. कारण सगळ्यांक अपेक्षा आसता की मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमदारांच्या प्रचाराक, सगळ्या उमेदवारांच्या प्रचाराक येवपाक जाय. आपले फॉर्म भरल्या नंतर एखाद्या विरोधकाक आपलें डेपॉझिट उरतलें काय कितें हो ताका भंय पडूं जाय. अशा तरेचें वातावरण तुमी ह्या मतदारसंघा भितर करात.
कपड्यांचेर जीएसटी 5वेल्यान 12% करपाचो निर्णय स्थगीत. जीएसटी मंडळाचे 46वे बसकेंत निर्णय फुडें धुकलपाचो निर्णय जालो. बंगाल, छत्तीसगड, गुजराता सारकेल्या राज्यांतल्यान जीएसटी वाडीक विरोध जातालो. वस्त्रोद्देगांनी हुस्को उक्तायल्लो. वेगवेगळ्या वस्तूंचेर जीएसटी वाडी विशीं मंत्री गटा वरवीं आनीक अभ्यास करून फेब्रेरा उपरांत बसकेंत निर्णय घेवपाचें थारलां. That we retain the status quo and not go to 12% from 5%, meaning don't do the correction now. In the case of textile was the only issue of this discussion in this emergency meet. That textile again will be also put to the committee to review it along with the other items which they are anyway now reviewing. The letter per se didn't have any rationale except for saying that it may not be the best time to do it now. Industry is in difficulty and fairly generic. चार आणि 5 जानेराक पणजे, ताळगांव, सांताक्रूज आणि सांत आंद्रे मतदारसंघात उदका पुरवण सारखी जावची ना. डिफेन्स उद्देग धरून जीएमसीच्या वाठारांत मर्यादीत उदका पुरवण आसतली. प्रियोळ खंवटे पायणीत 900 mm मेन लायनीक ताकतिकेचे मेंटेनन्साचें काम आयिल्ल्यान ओपा तिसवाडी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो म्हूण PWDन कळीत केलां. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. सालिगांव पेडणे उपरांत बीजेपीक मडगांवां धपको. फुडारी कार्यकर्त्यांक कोतांक धरिनात म्हूण पक्षांतल्यान कांकू जाता आसतना मडगांवांय बंड. देश प्रभू देसायान वेंचणूक लढची न्ही म्हूण खंय प्रेशराच्यो खबरी. ज्येश्ठ फुडारी भाई नायकाचो आपूण बीजेपीचोच म्हणटना हे फावट दिगंबराक उघड तेको जाहीर. दिगंबराक हरोवपाची संद आशिल्ली गोंयच्या बीजेपी फुडाऱ्यांनी खंय वगडायली. एकार एक आमदार आयात करून बीजेपी भरशीक घाले उपरांत गोंयांत सध्या बीजेपीचे कॅडर खाली जायत आसा. आदी आमदार इम्पोर्ट केले, आता पक्ष हांगचे थंयचे उमेदवार इम्पोर्ट करूंक लागला. 2017 नाशिल्ले सरकार घडयले. एका तेंपावेली कॅडर पार्टी आता कार्यकर्त्यांक कोताक धरिना म्हूण आवाज. पेडण्या, साळगांवां उपरांत मडगांवां बीजेपीक मोठो धपको. भाई नायक खंय हे फावट ओपन दिगंबरा फाटल्यान. हांव म्हजी पॉलिसी जे कार्यकर्ता सांगता ताजे प्रमाणे वचपाचें. पूण तांणी सांगलें की बाबा ह्या वेळा आमी वी वील वोट फॉर अ विनींग कॅन्डिडेट. आनी तांचे म्हणण्या प्रमाणे दिगंबर कामत वॉज अ विनींग कॅन्डिडेट म्हणून पयर आर्थुरगेर पार्टी जाली तेन्ना आय डिक्लेयर्ड ऑल्सो. ताच्या फाटल्यान हांवें तशें म्हणूं ना, अशें तें अर्थ असो म्हणपाची म्हाका ना. येस, आमी दिगंबराक सगळ्यांनी आमगेले 100 कार्यकर्ते मडगांवचे आनी आमी दिगंबरा कडेन मिटींग घेवन दिगंबराक सांगलें येस वी दीस इलेक्शन वी वील सपोर्ट यू. देश प्रभू देसायान आपूण जावन उमेदवारी सोडपाचो प्रश्नूच येना. ताचेर खंय प्रेशर येता. कितल्या तेंपान दिगंबराक ओडोवंक आयिल्ली संद खंय बीजेपीन वगडायली. तेन्ना म्हाका तरी दिसना देश फाटल्यान सोडटलो. कित्याक तो एक असो आसा मनीस की जिद्दी मनीस. पूण आय डोंट नो, मे बी ताका सपोर्ट मेळूं नासतलो कार्यकर्त्यांचो. हें आमच्या स्टेट कमिटीन मातशें लक्षांत दवरून हाजेर सिरियस विचार करपाक. ह्या वर्सा खरो बरो चान्स आशिल्लो मडगांवान बीजेपी कॅन्डिडेट जिखपाक. पूण बीजेपी रायट कॅन्डिडेट जर तांणी सोदून काडिल्लो. आतां रायट कॅन्डिडेट म्हणजे कितें? रायट कॅन्डिडेट म्हणजे जो बीजेपीन आसा, जो बीजेपीक लागून काम केलां, जाणें
BJPचे कार्यकर्त्या बरोबर मिक्स जावन फुडें सरला तसलो जर कॅन्डिडेट काडलो जाल्यार इट वॉज व्हेरी इजी. लायक फर्स्ट टायम जेन्ना दिगंबर डिफॅक्ट जाल्लो तेन्ना चान्स आशिल्लो तसो ह्या वेळार चान्स आशिल्लो, आतां ना तो. तांणी एका मनशाक फुडें काडलो, कोणाक कांयच सांगलें ना, खबर पासून ना आमकां की बाबा हो मनीस. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. ममता दिदीचो वावर पळोवन वेगवेगळ्या पक्षांचे फुडारी कार्यकर्ते TMCत येवंक लागल्यात. ह्याच कार्यकर्त्यांचे नेटार TMC गोंयच्या तळागाळांत पावतली म्हूण TMCक विस्वास. BJPच्या 10 कार्यकर्त्यांची TMCत एंट्री. गृहलक्ष्मी स्कीम रजिस्ट्रेशनाक गोंयभरांत खंय बरो रिस्पॉन्स येता. अश्यो स्कीम दिल्लींतूय ना म्हूण चर्चील सांगता. As our family grows bigger, it is also becoming stronger at the grassroots, and each one of our dear friends who joined Trinamool Congress have given their life to grassroots politics, and I believe that there is no better place for them except to be in All India Trinamool Congress, and I believe that they will add to our strength. I believe that they will reach out to the other people in the grassroots on behalf of Trinamool Congress, and we will deliver on what we've promised the people of Goa. एक गोरा वडिलाक बायलेक TMC सरकार येयलो, एक वडिला बायलेक तेजेर 5,000 म्हयन्याक हेडाक मेवतले, आनी ताका लागून आमी हे गृह लक्ष्मी कंपनी कॉमर्स करता ती कार्ड करपाक. सो हांव मागता बाणालीचे सगळे लोकांनी, मुगेले मोगाचे सगळे लोकांनी एक एकले घराब्यांत ही एक स्कीम घेवपाक एक कार्ड तयार करचें. ही स्कीम आम आदमी फुडें मात ते भाशेन स्कीम न्हू. आम आदमी स्कीम केली ना तेंगे हिंगा, दिल्ली स्कीम ना. ही स्कीम आमगेली पार्टीची लिडर दीदी ममता बनर्जी ऑलरेडी कलकत्ता लोकांक दिली. It's indeed a proud moment to know that we have reached almost 2 lakh families. This particular Grey Lakshmi card is for the women, for the girl child, and for every female, because it is a direct transfer in their account. In Navalim itself, we have covered over 5,000 families registration. Some are online and some are offline. There are schemes in the past which the governments have been doing, but the criteria system has been really not helping them. गोंयांत बिगर BJP सरकार आयल्यार कामां जावंक त्रास जातलो म्हूण गोंयकारांक ब्लॅकमेल करचें न्ही. BJPचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसाक आपाचो सल्लो. गोंयकार BJP सरकाराचो भ्रश्टाचार पळोवन खंय विटल्यात. उदरगत पळोवपाची आसल्यार फडणवीसान खंय दिल्ली येवचो. गोंयांत कोविडा वेळार लोक कशे मेले, कितले मेले आनी कोणा खातीर मेले ते खंयच लिपून उरिल्ले ना. तेन्ना आमचो जो सोयरो आसा पळय हो देवेंद्र फडणवीस, जो गोंयांत येता परत परत च्या पिवपाक जेवपाक आनी लोकांच्या घरा वचून जे गोंयाचे डबल इंजीन सरकार तो म्हणटा आनी ब्लॅकमेलिंग भाशेन उलयता की जर गोंयांत BJPचें सरकार आयलें ना जाल्यार ब्रिज बांदपाक जर पयशे कमी पडले, रस्ते बांदपाक जर पयशे कमी पडले जाल्यार ते कोण केजरीवाल हाडटलो किंवा आनी कोण लिडर दुसऱ्या पार्टीचो हाडटलो काय म्हणजे विचारता. म्हाका तांकां प्रश्न करपाक जाय की गोंय हे भारत देशाचोच एक पार्ट आसा. तेन्ना वी आर पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी. when we are talking about democracy, I think Mr. Fadnavis should understand one thing, that just because BJP is in power in center, they cannot stall the development of any other state which can be ruled or which are being ruled by any other parties. दिल्लीन जर तुमकां येवपाक जाय जाल्यार आमचे सोयरे म्हणून आमचे तर्फे आमी तुमकां दिल्लीन व्हरून ते दाखयता.
दिल्लीन कितें प्रोग्रेस आसा तो पळयत तर तुमी जाल्यार तुमकां कळून येतलें 3 फाटी खंयचें सरकार बॅक टू बॅक निवडून आयला जाल्यार तें आम आदमी पार्टीचें सरकार आसा. फातोड्ड्या रस्तो आडावन येरादारीक त्रास केलो म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय धरून 101 जाणां आड पुलीस कंप्लेन. मान्यताय नासतना रॅली काडून रस्तो आडावन लोकांक त्रास केलो. ड्युटीर आशिल्ल्या पुलिसांचेर क्रिमिनल फोर्स वापरलो म्हूण विजय आनी गोवा फॉरवर्डाच्या कार्यकर्त्यांचेर पुलीस कंप्लेन जाल्या. Yesterday's incident, काल एक incident झालो. Some of the members of Goa Forward Party blocked the road in the protest for stopping some PWD work. At that time, we got a call that the road is blocked by the Goa Forward Party members and protesters. So accordingly, I rushed to the spot. So जेन्ना हांव स्पॉटार पावलो तेन्ना हांवें पळयलें की फूल रोड ब्लॉक केला आनी फूल ट्रॅफिक ब्लॉक जाला. थोड्या वेळान एक हाफ एन आवर सुद्दां सुमार रोड ब्लॉक उरलो आनी मागीर तो क्लियर जालो. मागीर क्लियर जातकीर ते सगळे PWD ऑफिसा कडेन गेले. थंय ई कडेन तांची उलोवणी जाली SC कडेन आनी ते मागीर प्रॉब्लेम काबार जातकीर क्रावड डिस्पर्स जालो. सो मागीर आमी इन द इवनिंग लेट नायट on these incidents we registered the offence against the protesters for blocking the road, for restraining the public and smooth flow of traffic, and also for using the criminal force against the police while discharging their lawful duties. So we have registered a crime against 100 protesters who were protesting yesterday, and our further investigation is in progress in this matter. हांवें कुठ्ठाळे कितें विकास केला तो विचारताले कुठ्ठाळच्या आदल्या आमदारान 20 वर्सां लोकां खातीर ताणें कितें केलां तें सांगचें म्हूण अलिना साल्ढानाची चॅलेंज. चुकीची प्रक्रिया वापरून हातांत घेतिल्लो कला भवनाचो प्रकल्प खंय माविनाचेंच कर्म. तरी आसतना तिणें खंय तो प्रकल्प करपाक फुडाकार घेतलो. दुसरे वटेन सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लयक कुठ्ठाळची BJPची तिकेट मेळची म्हूण माविन फुडें सरला. MLA of Kortalim constituency, I have challenged him. He has not yet met with my challenge. I challenged him to show one work that he has done during his tenure of 20 years. Of course, the only white elephant that he had created is the Kala Bhavan, which is now happening and is still going on, and I took up the work. I was refusing to take up the work. You know why? Because Kala Bhavan was started without a parent department. And that is why it took us almost 1.5 years to find somebody, and then nobody wanted to take the responsibility. This time I'm contesting because I want to do something for the, as I am capable for doing something for the village. I thought people are telling me to go ahead, you to become try for an MLA seat, so you can do something development in Kortalim constituency. And even Movin sir is supporting me, so you go ahead, Girish, do something for the, because as sir was the MLA for last 20 years in Kortalim constituency, you know each and every place. There is no development being done in Kortalim constituency for last 10 years. So if he sees development in Dabolim constituency, there is so much of development in Dabolim constituency, why not in Kortalim constituency? संवसारभरांत नव्या वर्सा कोविडाच्या ग्राफान परत चट्टी धरली तरी नव्या आशेन नव्या वर्साच्या येवकाराक गोंयांतय तयारी. सेलेब्रिटींचें व्हडलें लिस्ट दिसना. RT-PCR सक्ती केल्ल्यान इंटरनॅशनल टुरिस्टांक चाळण. शेजारी महाराष्ट्र कर्नाटकांत कर्फ्यू. देशी टुरिस्टांच्यो झुंडी गोंयांत. दर्यादेगो क्लबांनी टुरिस्ट बिनधास्त. मिडनायट मिसान क्रिस्तांवांचें नवें वर्स. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.